केदो व्हडलो रेव्हेन्यू लॉस फक्त एंट्रीचे हांव करता बाकीचे ज्यो चिप्स परचेज करपाक रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स तेजें सुद्दां लक्ष ना थंय इट्स अ ह्यूज रेव्हेन्यू लॉस टू इवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 80 to 90% इज ऑन कॅश ट्रान्झॅक्शन्स वीच आर नेवर शोन तांकां कितें जाय तें सगळ्यांक हे काजिनो लॉबी दिवपाक लागली आनी काजिनो लॉबी सरकार चलोवपाक लागली हे बिल पास जालें त्या बरोबर एक्ट जालें त्या बरोबर तांकां आनी रिन्युवल बी ना डायरेक्ट 4 वर्सांचें एक्सटेंशन मोपाच्या एरियेक 4 लाख स्क्वेअर मिटरची एरिया हे डिजिग्नेटेड एरिया करपाक हिणी प्रपोज केला द काँग्रेस पार्टी डेज द चीफ मिनिस्टर द काँग्रेस पार्टी डेज द चीफ सेक्रेटरी काँग्रेस पार्टी ह्या मंत्र्यांकूय आमी डेर करतात की हांवें कितें आयज सांगलां तशें कांयच ना म्हणून सांगाक नवीन पॉलिसी जायना म्हणून सांगाक ही मोपाक जमीन तुमी मार्क करपाना म्हणून सांगाक हांवें म्हणलें हे सगळे मिनिस्टर्स इनवॉल्व आसा न्ही सरकारूच इनवॉल्व आसा हितूंक गोंय विकपाक सरकारूच सगळे मंत्रीच गुंतलेले आसात. गोवा फॉरवर्डाची हेल्पलायन पळयल्यार विजय आपलेच सरकार चलना हे मान्य करता. रेव्हेन्यू मंत्र्याचे कामूय खंय फेल. ते म्हणजेच प्रूव करतात की सरकार अस्तित्वांत ना नाल्यार हेल्पलायन कित्याक गरज पडटाली. सरकार जर अस्तित्वांत नाशिल्लो हेल्पलायन आनी तो तेज्यात एक मिनिस्टराक कॉन्ट्राडिक्ट करता. तुमकां याद जातली रोहन खंवटेन एक पब्लीक ग्रिवन्स म्हणजे सांग गोंयकारां म्हणून लॉन्च केलें याद जाता तुमकां न्ही. म्हणजे हेजो अर्थ असो जालो की ती हेल्पलायनूय चलना म्हणून दुसरे मिनिस्टराक पावरफूल मिनिस्टर आसा ताका हेल्पलायन ओपन करपाक पडटा. मंत्रिमंडळ बसके सारकी फटींगपणां खंय गोंयकारांनी केन्नाच पळोवंक ना. हांव तेजी एक्चुअली काकूट करता. आज मुख्यमंत्र्याच्या नांवान सरास चोरी चल्ल्यात. ते परत सांगता की मुख्यमंत्री आतां बरो आसा तितलो बरो आसा. अरे डॉक्टर सांगकच ना हें डॉक्टरान सांगप आसता न्ही. विजय सरदेसाय हो डॉक्टर न्ही. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.